नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांक पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बाजारात आयलो मानकुराद आंबो 500 रुपया एक, डझनाक मेजचे पडटात 6000 रुपया। मोरजे मिरसांगाच्या पोरसाक अनवळखी मनशान घातलो उजो, शेतकारांचे बरेच जाले लुकसाण। वास्कोच्या पुलीस क्वार्टर्साची करची दुरुस्ती, समाज वावुरपी शंकर पोळजीची मागणी। उदरगतीचे बाबतीत सालेली गांवाक दितली प्राधान्य, पर्येची आमदार देविया राणेचे आश्वासन। बागा पर्यटक बशीन जाली चोरी, मोबायल चोरप्यांचो व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेरान जालो कैद। आणि कुंडय जालो भिरांकूळ अपघात, एकल्याक मरण, 5 जाण गंभीर जखमी। आणि आता खबरो विस्तारांत। मानकुराद आंबो बाजारात दाखल जाल्लेलो आसा, पूण ताचे दर जे आसा ते सर्वसामान्य लोकांक परवडपा सारके ना। एका डझना खातीर तुमकां 6000 रुपया फारीक करचे पडटले। जर गोंयकारांक मानकुराद आंब्यांची चव घेवपाक जाय जाल्यार 500 रुपया दिवन एक आंबो विकत घेवचो पडटलो। मानकुराद आंबो खूब आवडीचो आशिल्ल्यान तशेंच चड मागणी आशिल्ल्या कारणान सुरवेक ताचे दर खूब म्हारग आसता। सिंदूर आतां कशें आहा? 800 रुपया डझन। आणि ते सायडीक आहा ते हे दोन्ही मानकुराद कशे? 6000 रुपया डझन। खंयच्यान ते हाडले? शिवोले। आणि ते आहा ते लास्ट पायरी ते कशे? 2500 पायरी, तेय गोंयचे। मानकुराद आंबो, काजू, आक्षीचे वांगे, 7 शिऱ्यांचे भेणे आणि बेबिंका ह्या 5 वस्तूंक GI मानांकन मेळपा विशीं प्रक्रिया निमण्या टप्प्यात पावल्या। GI निबंधकांनी गोंयांतल्यो ह्यो 5 वस्तू परीक्षणा उपरांत स्विकारलेल्यो आसा। राज्य विज्ञान तंत्रज्ञानाक ह्या विशींचो अहवाल सादर करपाक सांगला। ताका लागून फुडल्या कांय म्हयन्यांत ह्या वस्तूंक GI मानांकन मेळपाची शक्यताय आसा। बागवाडा मोरजेच्या इगर्जे लागसर आशिल्ल्या मिरसांग्याच्या पोरसूक अनवळखी मनशान उजो लायलो। हाच्या आदी लेगीत असोच उजो लावपाचो यत्न केल्लो, मात ह्या खेपेक लायिल्ल्या उज्याक लागून शेतकारांनी रोयिल्ल्या मिरसांगेच्या रोपांचे बरेंच लुकसाण जालां। घातल्याने कायची खबर ना आणि आम्ही आता 4 महिने 3 महिने सारखी मरतोय। जाल्यार आमचं हे आता कोणी 2 ना एकदा घातलेली आग ती आम्ही पाळयली, परत दुसरी ही आता आग घातली त्या टायमार आम्ही ना घातली ती खबर म्हाका दिसता ही 12च्या टायमाची जावंक जायी। आणि काय जागं आमचं आता मेहनत करते आम्ही कळशांनी पाणी काढून बांयचं हाडून शिंपतो। आपल्या दर एका व्हिडिओतल्यान सरकाराक जाय ते फावट प्रश्न विचारपी समाज वावुरपी शंकर पोळजीचो नवो व्हिडिओ सध्या मुखार आयला। वास्को सडा वाठारांतल्या पुलीस क्वार्टर्सांची जाल्ली अवतिकाय ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान ताणें उक्ताडार हाडल्या। फाटलीं कांय वर्सां पुलीस क्वार्टर इमारतीची दुरुस्ती जावंक ना, ताका लागून इमारतीच्या वण्टीच्यो वेऱ्यो गेल्यात आनी त्या खातीर लोकांनी भिवन क्वार्टर्सांत रावपाचें सोडून दिलें। देखून ह्या क्वार्टर्सांची दुरुस्ती करची अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केल्या।
आमी हेडलायन सडा बोगद्याचेर आसा आनी हे जे पळयतात हे तुमी सगळे सरावंडींग म्हाजे पुलीस क्वॉर्टर्स. हे पुलीस क्वॉर्टर्स आयज सगळे भूत बंगला जाल्लेले आहा सारखे, भुताडकी खंय जाल्लेली आहा. स्लॅब कोसळ्ळ्या परिस्थितीन कितें सगळे बुशीज वाडलेले आहा आनी हे क्वॉर्टर्स न्हू PWD जर मेंटेन केलेले सपोज न्हू जाल्यार परत आतां तांकां रिपेर बीन करपाची गरज नासलेली. आयज हे क्वॉर्टर्स मोडून उडोवपाच्या परिस्थितीन आहा, हे रिपेर जावंक शकना आनी हेतूंतले खुबशे कोणी दारांचे कासलेटी मागीर नळ बीन सगळे लोक चोरून व्हरता. कितें अशे खूब केसीस जाले आनी सड्याचेर अशे 2-3 ठिकाणां आहा ज्या जाग्यार PWD जे क्वॉर्टर्स आहात न्हू कितें जेतून लोक रावताले तेंच्यांनी भियोनूच हे क्वॉर्टर्स सोडले. कित्याक सांग, स्लॅब कोसळात नाल्यार आनी कितें प्रॉब्लम जाय. तेच्या पयलीं एकदां स्लॅब कोसळ्ळो. आतां 6 ते 7 पुलिसांचे फॅमिली रावता हांगासर, तांकां सुद्दां भंय आहा कित्याक खंयच्या टायमार कितें जाय तें सांगूंक जायना. सो सरकारान आनी PWD इनिशिएटीव घेवपाक जाय की जे बरे क्वॉर्टर्स आहात न्हू ते बरे पद्दतीन रिपेर करा आनी जे पिड्ड्यार आहात सारके जे स्लॅब कोसळ्ळे आनी अशे सरये बिरये बीन जे भायर सरले जे रिपेर जावंकूच शकना ते तेंच्यांनी डेमोलिश करून परत नये बांदपाचे. आनी खुबशे हे गव्हर्मेंट सर्वंट आहात जे वेटिंगान आहात तांकां क्वॉर्टर्स मेळटले म्हणून. आयज ते हे गव्हर्मेंट सर्वंट 7,500 ते 8,000 हांकां पे करता. म्हाका जाल्यार हे 1,000चे सुद्दां वत दिसना. ओके, सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता हे सगळे जे मॅस सगळे क्रिएट केला न्हू तुमी, कितें आमचो टॅक्साचो पयसो तो आनी हांगासर नाका जाल्ले कोण हांगासर सिगरेटी उडोवंक येता, सोरो पिवंक येता, कितें गार्बेज उडयता लिटरली हांगासर. सो हांव मागता सरकारा कडेन की तुमी हेचेर एक्शन घेवपाचें आनी जाता तितले बेगीन हे रिपेर करून डेमोलिश करून नाल्यार नये बिल्डिंगे बांदून तांकां दिवपाचे जेणे करून आमचे गव्हर्मेंट स्टाफ सुखान रावतले सारके. बऱ्याच वर्सां सावन कांय कारणाक लागून सालेली गांवची उदरगत जावंक नाशिल्ली, पूण आतां उदरगतीच्या मळार सालेली गांवाक पयले प्राधान्य दिवन वेगवेगळ्या साधन सुविधाची वेवस्था करून दितले अशें उतर पर्येचे आमदार देविया राणेन दिला. बुधवारा सालेली गांवच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत ती उलयताली. गावातली कितें डेव्हलपमेंट जाल्याची कितें कामां आसा ती फायली म्हजे कडेन पावया. तुमचे जे कितें भितरले रस्ते पसून उरल्या हांव आतांच आमच्या इंजिनियरा कडेन उलयतालें, तांणी सांगलां फायली आतांच पावल्या म्हणून. हाजी पूण फायल अजून म्हजे कडेन पावूना. जशी जशी म्हजे कडेन तुमच्यो फायली येतल्यो त्या प्रमाणे हांव पर्सनली लक्ष घेवन जाता तितले बेगीन ही कामां करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. आनी बाबा आनी हांव आसा म्हणटकच तुमी टेन्शन घेवपाची गरज ना. तुमचे जे कितें आसा हांगा कितलेशे हांगा आवय बसल्या आनी योजिता आसतले की आमचे भुरगे जाता तितले बेगीन कामाक लागचो, आमचो गांवचो विकास जावचो बरे बेगीन. म्हाका दिसता तुमच्या गांवा खातीर जावपाक जाय, आमच्या भुरग्यां खातीर जावपाक जाय. तो सगळो विकास हांगा तुमच्या गांवांत जातलो आनी ही हांव खात्री तुमकां दिवपाक सोदता. आनी हांव खात्री बी सांगपाक शकता की हो जो विकास आसा तुमच्या गांवांत जावपाक जाय तो विकास हांव करून दितलें तुमकां आनी करून दाखयतलें. बागा वाठारांत पार्क केल्ल्या बशींतल्यान चोरांनी मोबायल फोना सयत रोख रक्कम फारोवन पळ काडली. मंगुरांतल्यान बस पर्यटक गोंयांत आयिल्ली पुरो जाल्ल्या कारणान बस ड्रायव्हर बशींत न्हिदलो. बस ड्रायव्हर न्हिदिल्लो पळोवन चोरांनी चोराचो डाव साधलो. चोरयेचो हो सगळो प्रकार बशींत लायिल्ल्या कॅमेरात कैद जालो. बागा वाठारांत पार्क केल्ल्या बशींतल्यान चोरांनी मोबायल फोना सयत रोख रक्कम फारोवपाची ही घडणूक घडली. मंगळुरांतल्यान पर्यटक बस गोंयांत आयिल्ली. पुरो जाल्ल्या कारणान ह्या ड्रायव्हरान मातशी एक न्हीद काडली. बस ड्रायव्हर न्हिदिल्लो पळोवन चोरांनी चोरयेचो डाव साधलो आनी चोरयेचो हो सगळो प्रकार बशींत लायिल्ल्या कॅमेरात रिकॉर्ड जालो. हमारा मैंगलोर से आया है हम मैंगलोर से नाइट 2 दिन से टायर्ड होके आए हैं. इधर हमारे बागा बीच उधर रिसोर्ट बुकिंग किया था, उधर हम लोग सोया था. गाड़ी टायर्ड होके गाड़ी लगा के लॉक करके सोया था. देख 1 बजे 1:30 बजे उस समय गाड़ी में हमारा मोबाइल और उन लोगों का लगेज मोबाइल सब चोरी हो गया है. लगेज बैग पुलिस वाले से बोलेगा तो वो बोलता है तुम लोग गाड़ी में काय के लिए सोया, रूम में सोने का था ना, ऐसा बोल रहा है. हम लोग इतना दूर से टूरिज्म का आके हमारा का ऐसा हो गया तो हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारा सब पैसा लूट गया. 8,000 पैसा मोबाइल नहीं है. हमारा गाड़ी में CC कैमरा है, वो CC कैमरा का फुटेज है मेरे पास. वो कौन चोरी किया उन लोगों का फुटेज है मेरे पास, वो मैं भेज देता हूँ.
अब कुछ करो हम लोगों को, गरीब लोग हैं हम लोग, दिन का कुल काम के लिए आते हैं हम, 800 रुपये पगार मिलते हैं दिन का, ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करेगा। मानसवाडो कुंडे देवतेचेर बुधवारा सांजे चालकाचे ट्रका वयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रकान दुकानाक नेटाचो धपको दिलो। ह्या अपघाताक अस्तंत बंगालाचो ट्रक चालक सुरेश बसक हाका आगताक मरण आयलें। जाल्यार ट्रकाच्या धपक्यान रस्त्या कुशीकच्यान चलत वचपी 5 जाणांक ट्रकाचो धपको बशिल्ल्यान ते जखमी जाले। जखमींचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात। सारकी स्पिडीर येता इतले आमी थंय स्पीड ब्रेकर घातल्या आनी कितें घातल्या सगळें थंय, पूण आतां आमी ते पळयता पळय स्पिडीर आयलो आनी सांगता की ते ब्रेक फेल जालो म्हणून। सो हांव सरकारा कडेन जाता तितले बेगीन मागता की जाता तितले बेगीन हो हायवे हांगसर करचो। आमचे कडेन वयल्यान प्लेसूय आहा, आमी वारावर सगळींच सांगत आसा की जाता तितले बेगीन हो करा। सो आमचे परत एकदा सरकारा रिक्वेस्ट आहा की जाता तितले बेगीन हो हायवे करचो। आतां तो येयला ते प्रमाणे आमी पळयले ते प्रमाणे स्पिडीर येयला हो ट्रक, एक 2 भायल्या मनशांक लागला, एक जाण कितें दादल्या मनशांक मार लागला, पुरे डेमोलिश जालेले। कितले जाण हॉस्पिटलान गेले? लक्ष्मीचे टेंपल आहे तेंय हांगसर डेमोलिश जालेले आहा, 5 जाण आयलेले आसा, इंजर्ड आहा, एक 2 जाण सारखे इंजर्ड आहा। आतां सद्या पयलीं आयडी येयला, आयडीच्यान तिका शिफ्ट जीएमसीन केला। हय लोक रावता, मार्केट हे आमचे आसूं शकता, आमी आतां काडपाचे प्रयत्न करताय पळय। सो कितें आसा आमकां कळटलें, जायत आसा हांगसर, जायत आसा सांगचें पडटलें। हय हायवे जावचो म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता सरकारा बेगीन, जाता तितले बेगीन तो करचो, कित्याक आमचे कडेन वयल्यान प्लेस आसा, फ्लायओव्हर करचो बेगीन जाता तितलो। वेस्टर्न बायपास रस्त्याच्या कामाक लागून वेगवेगळी झाडां कातरिल्ली, ताका अचकीत उजो लागिल्ल्या कारणात बाणावले तळेबंद वाठारांत बेरेस्तारा 9:30 वरांचेर कातरिल्ल्या झाडांक अचकीत उजो लागून ती लासून गोबड जाली। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें आनी त्या उपरांत उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणात हाडलो। साडेदहा सुमार 10:34 जावन 10:34 आमकां कॉल आयले आनी इतल्यान आमी इमिजिएटली टर्न आवट केलो खारेबांद बायपास रोडार। थंयसर लाकडां हाऊस पेट्रोल कॉल येयलें, इमिजिएटली आमचो टर्न आवट जालो आनी आमी 10:40 पावले आनी अंडर कंट्रोल केलो आनी उजो पालयलो। आज सकाळी 9:30 सुमार हांगा उजो लागलो, आख्खो पेट घेतलो। कितली आमगे माडा झाड बी आहा सगळी, एक्चुअली हो वेस्टर्न बायपास वता ताची झाडां सगळी कापून ती हांगा पंचां मारून दवरिल्ली आनी ताजो पेट घेवन आख्खे आमगे माड आनी कवाते सगळी झाडां आंब्याची गेली लासून। हांवें रोखडो फायर ब्रिगेडी फोन मारलो, तांकां MVR कॉन्टेक्ट केलो आनी तांकां सांगलें तुमी टँकर धाडा म्हणून। फायर ब्रिगेड म्हणटा रोखडी आयली आनी उजो पालोवपाक लागले। आतां तूं हांगा पळयता सगळीं लाकडां ताणें काडून दवरल्या आनी गरमी वाडिल्ल्या कारणान लाकडां सगळीं सुकल्या, मातसो सुद्दां पेट घेतलो। हांगा एक सुमारे आमगे घरां आसा सायडीन 50 मायज वयर लोक रावतात, ती सगळीं लोकां ह्युमन लॉस जातलो। सो ताजे पयलीं हांव MVR कडेन मागता हे सगळीं लाकडां तुमी काडा सायडीची, दोनूय सायडींतल्यान लाकडां दवरल्या, आमी दोनूय सायडींतल्यान लोक रावतात, गाडयो पार्क करतात, त्यो गाडयो बिडयो सगळ्यो आमकां ह्युमन लॉस जावचे पयलीं तांणी एक्शन घेवचें। आज डॅमेज पळयता हांगा कितले त्रास जाले उजो पालोवपा तांकां, अजून तो उजो पालवलो ना सारको, धुंवर येता। फायर ब्रिगेडीन सांगलां परत पेटलो जाल्यार आमकां कॉन्टेक्ट करा, आमी रोखडे येतले म्हणून। मोपा विमानतळार टॅक्सी स्टँड उबारपा विशीं हांवें मुखेलमंत्र्याची भेट घेवन ताच्या वांगडा उलोवप केला। आपूण बेगोबेग टॅक्सीकारांचो हो प्रश्न सुटावो करून दितलो अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान दिलां, अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान सांगलें। मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड उबारचो ह्या विशया वयल्यान मुखेलमंत्र्याची भेट घेतल्या उपरांत तो उलयतालो। हय, टॅक्सी स्टँड ऑलरेडी आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर हेणी बरें आमचे एक व्हडलें काम आसलें टॅक्सी स्टँड आमकां मेळून दिवपाचें। आनी जेन्ना पळय स्ट्रायक जाल्लो तेन्ना हांव टॅक्सीवाल्यांक वांगडा रावल्लो आनी तेंच्या वांगडा रावन आयज तो टॅक्सीवाल्यांचो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिल्लो आहा। आनी सरान आमच्या तशेंच आमचो रोहन कवटे सर तशेंच मुवीन गुदिनो सर हेंच्यांनी ती बरी इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी जाता तितलो बेगीन आमकां टॅक्सी स्टँड दिल्लो आसा पेडणेकारांक लागून। जे पेडणेकारांक जाय आसलें पळय त्याच पेडणेकारांक मेळालें वेवस्थीत जाल्लें, कांयच प्रॉब्लम ना। ऑलरेडी तांकां एप्रूव दिल्लो आसा न्हू, ह्या ना म्हणटा ती 8-10 दीस लागतले जे प्रोसेस आसा ते
कुडचडे वाठारांत भायल्यान येवपी कोळशाच्या ट्रकांक आडयलो. कुडचडे आनी सावड्डे वाठारांतले कोळशाचे ट्रक ह्या रुटान चलताले अशें थळाव्यांनी सांगलें. फकत 15 दीस ट्रक चलोवपाक मेळटा. कंत्राटदार आमकां विश्वासांत घेनासतना निर्णय घेता अशें तांचें म्हणणें. गाडी आसता आमी कितें करपाचें? पालतण तो लोखडोच काबार जाता 2 म्हयने आसतना 15 दीस चलता. मागीर आमी कितें करपाचें? ते काय आमकां उसगांव घेयना जावं ते सायडी येयला आमकां कोणाक घेयना भायले ते सायडीच्यान. आतां ते तुमी पिवन चलयता आनी पडल्या म्हणून तुमी कंप्लेन केल्या पोलिसाक आशिल्लो म्हणून आमी ताका हाडयल्लो. हाडून स्लीप पयल्यार पयशाचो लोड घेवन येयला. आनी ह्या रुटार कुडचड्या वयली सावड्डेचे कोणाली गाडी चलना? गाडी चलताय आमची गाडी सावड्डेची कुडचड्याची मडगांवची चलताय. पूण थोडे आतां ती न्यू गाडी ती गाडी आयला ते गाडी आमकां नाका. रुटाची गाडी चलयत जाल्यार प्रॉब्लम कांय ना. मेन इशू कितें हो न्यू कोण कॉन्ट्रॅक्टर येयला पळय तेणी मरे हो सगळें मॅच केला. पयलीं ते चलताले पळय तो फ्लुएंट चलताले गाडयो पण आतां आमचो इशू नासलेलो. आतां हो 8 दीस जालो हो न्यू कोण कॉन्ट्रॅक्टर मदीं येवन घुसला आनी तेणी हें सगळें मॅच करून उडयला. इवन आमकां कोण रेट सुद्दां कन्फर्म करनासतना हांवें डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट चालू केला. कांयच आमचे कडेन कसलें टॉक जालें ना कसली मिटींग जाली ना कांय जालें ना. आनी हो सगळो मॅच करता आनी आमच्या हितून भितर आमकां हें करून उडयता त्रासां घालून उडयता. तुमी मुखार स्टेप कितें आसतलें? मुखारले स्टेप आमकां रुटा भायले गाडी नाका. आमकां आमच्याच गांवची गाडी चल्ल्या पुरो. ज्यो रुटा चलता त्योच गाडी चलपाच्यो. कित्याक लास्ट काम हें 15 दीस काम आसता तेजे उपरांत गाडी बंद आसता. कितें करपाचें आमी? म्हयन्याक 15 दीस काम आसता तेजे उपरांत कामूच आसना. आमकां ते कांय घेयनात ते सायडीच्यान जाल्यार आमी ते तांकां कशें घेतले हे सायडीच्यान. आमकां समज तेंचे सायडी चलोवपाक दिली जाल्यार आमी तांकां हे सायडी एलाव करपाक शकना न्हू. गोंयांतले पयले चिल्ड्रन्स कार्निवाल बेरेस्तारा पिळोणच्या सेंट जॉन बाप्तिस्ट इगर्देच्या आवारांत जाले. गोंयच्या कार्निवालाची संस्कृताय भुरग्यांक कळची म्हणून गोंयचो फेस्तकार मारियस फर्नांडीस आनी हेर वांगड्यांनी ह्या कार्निवालाचें आयोजन केल्लें. कार्निवालांत माणकुल्या भुरग्यांनी पारंपारीक कार्निवालाचो नाच तशेंच इको फ्रेंडली मुखवट्यांचो उपयोग करून पर्यावरण जतनुकीचो तशेंच संस्कृतायेक तिगोवन दवरपाचो एक संदेश दिलो. ह्या कार्निवालांत किंग मोमो येवजी आनी क्लाइया फर्नांडीस क्वीन म्हणून पळोवपाक मेळ्ळी. माणकुल्या भुरग्यांच्या उमेदीच्या ह्या कार्निवालांत जाणट्या नेणट्यांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो. कमर्शियल कार्निवाला परस गोंयचो सांस्कृतीक कार्निवाल ह्या वेळार भुरग्यांनी आपल्या कलेंतल्यान दाखयलो. कार्निवाल हो खरो म्हटल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतलो लोकांचो महोत्सव पूण ताचें स्वरूप वेवसायीक जाल्ल्या कारणान लोकांचो तातूंतलो आस्पाव उणो जायत चल्ला. पूण परतून अशे कार्निवाल गांवगिऱ्या वाठारांनी सुरू जातात जाल्यार गोंयच्या संस्कृतायेच्या जनते खातीर आनी जतनुके खातीर अशें कार्निवाल म्हत्वाचें आसा अशें मत कांय जाणट्यांनी उक्तायलें. It's indeed a historic moment that we have made time for children. We need more people in Goa because children are young, they can't make a decision for themselves. Children don't want floats, children don't want alcohol, children don't want sponsors, children don't want anything. All they want is a bit of guidance, a bit of skill to be shown to them and to show what our Goan culture and heritage is. So today, for this carnival, we had a 3-day summer camp for the children to make masks. We train them to do simple masks, eco-friendly masks, which is can be used. It's not the ones that will pollute our environment. So we did a mask, we did some training for them to dance, and the future of Goa's heritage, music and entertainment has to come from the young. Hi, my name is Sarah Mendes and I'm at this carnival which is super fun. It's called the Children's Carnival of 2023. It's so fun. I cannot resist it with all my friends. Super duper fun. Thanks. I'm glad about it. I never seen such things. This is the first time I am enjoying. These are the carnivals that she participated when she was a child. Okay, and then the tourism department stole the carnival away from the people.
and we are participating in this now because this is back to the grassroots. This is a grassroots people's carnival from our villages, and that is why we are here. Otherwise, we do not participate in the carnival because it has been robbed from the people. Thankfully to our Goencho Festekar, Marius, and Dr. Gwendolyn Ornelas, they have brought this carnival back to the grassroots and given it back to the people. We don't usually participate in the commercial carnival, but we are promoting our village carnival. कोकणी भाषा मंडळाची पेटूल ही कार्यावळ बुधवारा साखळेच्या रवींद्र भवनात बरीच रंगली. हे पेटूल म्हटल्यार माणकुल्या भुरग्यां भितरले कलागुण भायर सरले. विंगड विंगड प्रकारच्या बालगितांच्या तालाचेर भुरग्यांनी नाच करून उपस्थित पालक आणि हेरांचेर मोनेळ घातलो. वेगवेगळ्या शाळांचे मेळून 300 परस चड भुरग्यांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. रमाकांत शेटये, दोतोर शेखर साळकर, विठोबा घाडी, अशोक काणेकार आणि अन्वेषा सिंगबाळ हांच्या हाजेरीत कार्यावळीचें उक्तावण जालें. पेटूल म्हणले की म्हज्या आजोळाची याद येता. म्हाज्या आजा कडेन आसतलें एक पेटूल, भितरल्यान कितें कितें भायर सरतलें, चडशें खावपाक आसतलें म्हाका. पूण हांगा जेन्ना पेटूल उगडलें तेन्ना ते सगळीं माणकुली भुरग्यांनी इतले बऱ्या भशेन तांचे कार्यक्रम सादर केलो. आनी स्पेशली जे कोण हांगा कॉम्पेर करतालीं तीं भुरगीं तांच्यांनी आतांच तांकां यादिस्तीक दिवन दिल्ले आसा. इतलें बरें दिसता की मज्जा न्ही. हो मदींच स्पीच दिवपाचो कार्यक्रम अशें मदीं आडखळ जाल्ल्या भशेन आसा. पूण म्हाकाय चड वेळ घेवपाक नाका. पूण कोंकणी खातीर इतले लोक हाजे फाटल्यान वावरता आनी हे तुमकां माचयेर हाडपाक तांची खरी तोखणाय करीची दिसता. कोंकणी आतां हे दिवचल, सत्तरी, पेडणे हांगा तितली आयकूंक येता. जेन्ना शारांत वता तेन्ना आमकां तितली आयकुपाकूच मेळना. कोंकणी उलयता तेन्ना आमकां दिसता की कोंकणी उलयता म्हणल्यार मातशें हाजें लेवल कमी आसा काय म्हणून सकयल पळयता. पूण आतां ह्या भुरग्यांनी जी दाखयली ताचे फाटल्यान कोंकणीची संस्कृती दाखयली, कोंकणी भाशा दाखयली, कोंकणीचें साहित्य आमच्या समोर आयलें आनी ताचे बरोबरच आमकां इतले सगळे भुरग्यांक पळोवन मज्जा बी आयली. आनी एक कोंकणी खातीर जे कोंकणीची चळवळ जी चालू दवरले तांकां हॅट्स ऑफ. थँक्यू व्हेरी मच. गोंयांत कार्निवाल महोत्सवाक सुरवात जावपाची आसा. देखून पणजे, म्हापशा, फोंड्या, पर्वरी आनी वास्को मालात तयारेक सुरवात जालेली आसा. पणजेन 18 मार्चाक जावपी कार्निवालाची तयारी बऱ्याच नेटान सुरू आसा आनी कार्निवाला खातीर खासा सगळे कडेन बॅनरां, मुखवटे लावपाची कामां नेटान सुरू जाल्या. गोंयांत कार्निवाल महोत्सवाक सध्या थोडेच दीस उरला. देखून पणजे, म्हापशा, फोंड्या, पर्वरी आनी मास्को मालात लेगीत तयारेक सुरवात जालेली आसा. पणजे 18 फेब्रुवारीक जावपी कार्निवालाची तयारी बऱ्याच नेटान सुरू आसा. कार्निवाला खातीर खासा सगळे कडेन बॅनरां, मुखवटे लावपाची सुद्दां कामां नेटान चालू आसा. मांद्रे सावंतवाडा आशिल्ल्या सरकारी प्राथमीक विद्यालय ह्या शाळेची उदरगतीच्या कामाक सुरवात जालेली आसा. ह्या शाळेंत वाड्यावयले भुरगे शिकता, पूण थंय माचयेची सुविधा ना. तांकां बरी साधन सुविधा मेळची आनी शाळेची बरी उदरगत जावची ह्या हेतान शाळेच्या बांदकामाक सुरवात केला अशें मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान सांगलें. ह्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो.
आयज जो प्रभाग क्रमांक 1 आसा मांद्रे ग्रामपंचायतीचो, ज्या प्रभागान सावंतवाडा आणि गावडेवाडाचे काही ग्रामस्थ येतात. आयज आमची शाळा सरकारी प्राथमिक विद्यालय, ज्या शाळेन हांव स्वता प्राथमिक स्तराचेर मराठींतल्यान हांवें जे शिक्षण प्राप्त केलां त्या शाळेंतल्यान शिकून आयज हांव ह्या स्तराचेर पावल्लो आसा. तर आयज सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन आनी प्रामुख्यान ह्या वाड्यावयल्या सगळ्या ग्रामस्थांनी जे म्हाका सहकार्य केले, जेणे करून आयज म्हाका मांद्रे गांवचे सरपंच पद भुशोवपाचो जो मान सन्मान प्राप्त जालो आनी आयज वॉर्ड क्रमांक 1 खऱ्या अर्थान म्हणजे जो विकास कार्याचो जो शुभारंभ आसा तो आयज प्राथमीक शाळा, जे शाळेन आयज आमच्या वाड्यावयले भुरगे शिकून फुडें वयतात, उच्च पदाचेर पावलेले आसात. सो आयज शाळेचो हो जो परिसर आसा ह्या परिसरान एक रंगमंच व्यासपीठ एक प्रस्थापित करपाचो आमचो संकल्प आयज त्या कामाची आमी आयज शुभारंभ केल्लो आसा. हांगासर एक सगळ्या भुरग्यांक एक प्रकारची आपली कला सादर करच्या खातीर आनी एक बरी शाळा आमची मराठी शाळा सुशोभनीय दिसच्या खातीर हो आयज आमी पुढाकार घेतलेलो आसा. सरकारच्या सहकार्यान मये मतदारसंघात वेगवेगळी उदरगतीची कामां चालीक लागल्यात अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें म्हटलां. जिल्लो पंचायत निधींतल्यान सरवणच्या श्यामपुरुष देवळा कडेन पेवर्स बसोवपाच्या कामाचो बेरेस्तारा शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार शेट उलयताले. ह्या वेळार सरपंच, पंच आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मजगतीं कारापूर बॅडमिंटन कोर्ट आनी मावळिंग्या गणपती विसर्जन थळाच्या कामाचो आमदाराच्या हस्तुकी शुभारंभ जालो. ह्या तिनूय कामाचेर 30 लाख रुपया खर्च येतलो अशें तांच्यांनी कळीत केलां. कामांचो जवळजवळ 30 ते 32 लाख रुपया खर्चून ह्या कामांचो शुभारंभ जाता. तेजे खरोखरच अभिनंदन करता. आनी पयलें काम हे हांगासर जे ब्युटिफिकेशन काम जावपाचें आहा, पेवर्स घालपाचें हें काम हांगासून 250 स्क्वेअर मिटराचो हो जो एरिया आहा ती पूर्ण अशी ब्युटिफाय करपाचें जें आयज काम सुरू जाल्लें आहा. हांव तेंच्या निधीनसून जी कामां पयलीं बी केल्लीं आहा आतांय जाता, हांव तेजें अभिनंदन करता. तशेंच भारतीय जनता पार्टीचें सरकार म्हणजे तिनूय स्तराचेर काम करता. आयज आमदार म्हणून जिल्हा पंचायत सदस्य आनी पंचायत लेवलाचेर ह्या तिनूय लेवलांचेर जी कामां जाता हेका लागून हांव सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच सरकाराचे अन्य घटक जे आसात ह्या सगळ्या मंत्र्यांचे आमदारांचे हांव आभार मानता. मयान ही जी कामां जाल्लीं आहा आनी जाताय बी ह्या कामा खातीर सगळ्यांचेच हांव आभार मानता. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे YouTube चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.